नमस्कार. आयच्या सत्ताग्रहा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमी एक वेगळे रितीन डिबेट करतात आणि एक वेगळे रितीन करतात हाजे कारण मतदाना भितर जी पर्सेंटेज मेळ्ळी आणि जी बायलांची पर्सेंटेज आशिल्ली, विमेन वोटर्सांची पर्सेंटेज आशिल्ली, ताजे उपरांत म्हाका एक गजाल मातशी जाणवली की ओगीच सदांच दादले आपूण कांय फायदो ना. जेन्ना 58% बायलो मतदान करतात एंड दे आर गोइंग टू डिसायड हू इज गोइंग टू फॉर्म द गव्हर्मेंट. सो लेट अस हॅव अ डिबेट, लेट अस हॅव अ डिस्कशन only with women panelists and women leaders of various different parties. आणि चार फैल पावट अशी हा परिस्थिती स्टुडिओ भितर की हांव एकटोच आसा हांगा बशिल्लो. म्हणजे दोन्ही वटेच्यान चार हे आसात, लिडर्स आसात, विमेन लिडर्स आसात, चार वेगवेगळे पक्षाचे आसात. आणि टुडे इज द ऑपॉर्च्युनिटी टू अंडरस्टँड वेअर दॅट 55 to 58% ऑफ वोटिंग हॅज गॉन. खूप जाण क्लेम करपाक लागल्यात की हे वोटिंग आमचे फायद्याचे जाल्यार खरोच फायदो कितें, and how a women voter and how a women leader thinks. हांव फटाफट वळख करून दिता and then I'll open it for the debate. पयली आसात म्हजे बरोबर काँग्रेसीच्यो लीडर प्रतिमा कुतिनो, वेलकम. दुसरे आसात म्हजे बरोबर झेडपी मेंबर आणि एमजीपीच्यो लीडर चित्रा पडते, स्वागत तुमचें. तिसरे आसात म्हजे बरोबर आम आदमी पार्टीच्यो लीडर आणि कॅन्डिडेट सेसिल रॉड्रिक्स. आणि चौथ्यो लास्ट बट नॉट द लिस्ट भारतीय जनता पार्टीच्यो लीडर सुलक्षणा सावंत. Cecil, I'll start with you because she's a ZP member. She is there with Congress for such a long time, and she is obviously there. And you are the new entrant into the conundrum. How are you looking at this higher voter turnout of the women voters? And where is it going? Where is it gravitating? That's the most important thing. First of all, Pramod, thank you for inviting me on your show today. And the main thing is being part of AAP. It has given us a big leverage because we were 5 women candidates, and I think so it's the first party that has introduced 5 women on the state front. I wish we could even have more women, but women are so scared to step up front because what can happen. I know, being a candidate myself, when my name was announced, the skeleton, right up to the skeleton roots of it, they will try and destroy a woman's identity, and that's what happened with me. But I think so this will be one of the elections where today women are coming out to vote. I'm sure that coming another 5 years down the line, there'll be more women participating, even to participate into the elections. So I think so it's been a big ride, and it's been excellent, amazing journey so far. And I hope that women who are watching this get inspired, and we need you all more on board to have the main governance and everything, policies and the decision making in the assembly soon. तुमकां कितें दिसता, इतली जे भायर सरली बायलां ती कित्याक लागून भायर सरली? चड कॅन्डिडेट आशिल्ल्यान भायर सरली, चड पार्टी आशिल्ल्यान भायर सरली, काय एक डिटरमायंड विचार करून ठरवून भायर सरली की बाबा आमकां ह्या एकाच पर्यायाक मत मारपाक किंवा ह्या एकाच पर्यायाक मतदान करपाक जाय? कितें दिसता? म्हाका तर अशें दिसता, आतां 2012चे जे इलेक्शन जाले तेन्ना मगो आणि भाजप युतीचे सरकार सत्तेर आयले आणि कामां केली, लोकांची करून आणि कामां केली. पण जाले कितें तितून, हे मगो आणि बीजेपी जेन्ना सत्तेर आसतना आतां जे बीजेपी जे आमचे म्हणटा न्हू, आमी हे स्किमी हाडल्यो, आमी ते स्किमी हाडले, आमी अशें केले, आमी तशें केले आमी. पण ते हे जे उलयता न्ही तेन्ना उलयता आसतना एक विचार करिना, ते कितें जे बीजेपीन कामां केली अशें म्हणटा न्ही तेन्ना आमी मगोय त्यांच्या बरोबर सत्तेर आशिल्ले. त्यो स्किमी तुमच्योय बी? त्यो स्किमी आमच्योय बी. आणि लोकांक आतां कितें आसा, त्यो स्किमी मेळयल्योच आसा, तेच्या बद्दल कितें तरी आनी एक नवो बदल जावचो. जो आमच्या मगो पक्षाचो पयलो आमचो जो फावंडर आसा, स्थापना जी भाऊसाहेब बांदोडकरान केल्ली, त्यांनी जे बहुजन समाजा खातीर जो एक धडो काडिल्लो, घातिल्लो, आणि हे गरिबा पर्यंत जे शेतकरी कष्टकरी जे लोक गोंयकार आसा, लोक आसा, त्यांच्या पर्यंत गरिबा पर्यंत पावतले अशें म्हणजे केल्ले. आणि त्या काळान ते सगळे केले, भाऊसाहेबान केले. त्यानंतर भाऊसाहेबाच्या नंतर ताईन तेजेर हे केले, ताईन राजकारण केले. ताईच्या राजकारणानंतर मदल्या पिरियडाक गॅप आयले. गॅपानंतर तो जो पक्ष जे आमचे आमदार आशिल्ले, कार्यकर्ते आशिल्ले, त्यांच्यानी हटेन उडके मारपाक सुरवात केली. उडके मारल्यानंतर तरी सुद्धा सुदीन ढवळीकरान हो पक्ष आपणे घट धरलो, स्थापन करून दवरलो. तो आजपर्यंत तो पक्ष अस्तित्व आसा आणि ताका सगळ्यांचे सपोर्ट मेळ्ळो. प्रत्येक मतदारसंघात वयता वयता ते सपोर्ट मेळून आता लोकांची अपेक्षा कितें आसा, जे भागून कार्य केले ते तुम्ही करचे. तुमचें म्हणणें कितें की स्किमी
प्लस एक बदल जाय हय हो जो एक हावेस आसा, आसा आसा. त्या दोन्हीक आसा. लागून इतली बायलो भायर सरल्या भायर सरल्या. आणि ताजो फायदो जातलो त्याचा ओके. फायदो हो आमकां जातलो ओके, तुमकां जातलो, ओके. कारण कितें आमी गोंयभर सगळ्या जो आमची जनता आसा मतदार आसा तेंच्या पर्यंत आमी पावल्ली ओके, आसा ओके. आणि सगळ्यांचो आमकां रिस्पॉन्स आसा कितें सुदीन ढवळीकर हो आमकां मुख्यमंत्री जाय ओके जर फुडें बदल जातलो जाल्यार जाल्यार ओके प्रतिमा दिस इज इंटरेस्टिंग MGP and BJP, I'll go to the BJP in the end, but MGP and BJP are directly claiming that we provided so many social welfare schemes. Most of them were women centric, and that is the reason so many women voters have come out, and they are saying, okay, we are also part of the scheme, so it's going to come to us also, not only to the BJP. How is Congress looking Joint at venture. it? Yeah. Okay. First and foremost, I would like to congratulate the women of Goa. 58% टक्के जे बायलांनी येवन वोटिंग केलां पळय तांकां हांव कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदतां. दुसरें म्हणल्यार हांव इलेक्शन कमिशनाक तांकांय एक खरेंच परबी दितां कारण तेणी एक फर्स्ट टायम वोटर फॉर गर्ल्सां खातीर तेणी पिंक बूथ केले आनी टेडीबेअर दिले ताका खातीर वीच मिन्स दे हॅव मोटिवेटेड द यंग एंड लेडीज. बरें, आतां तूं म्हणटा की तेणी आतांच सांगलां MGPच्या आमच्या चित्राबाईन की BJP म्हणटा की आमी स्किमा दिल्या म्हणून बायल्यो भायर सरल्या आणि ती म्हणटा आमी दिल्ली कित्याक आमी तांचे बरोबर काम केलें म्हणून. पूण म्हाका सांगपा जाय की आयका बायल्यो म्हणटा त्यो घर चलयतात एफिशियंटली स्मुथली घर चलयता. एक बायल मनशाक खबर आसता एक बायल समज घर चलयत जाल्यार तिका गव्हर्मेंटकून कसलो जाय आनी कसलो चलयतलो ते खबर आसता. बिकॉज आय टेक वुमन एज she is a home minister, she is a defense minister, she is all finance minister. She has to do that budget and saving at home. And jenna tika kalta that backbone that her backbone is destroyed in the house. So that is the time she gets frustrated, and that is what has happened today. आयज तिचो बजेट घराकडे हल्ला. आयज गोवाकडी कळना तें गोवाकडी कितें तें जोडून हाडटा पयशे पूण बायल्यो आसता ज्यो तांकां काल कांद्याचो रेट कितलो आशिल्लो तूर दाळाची कितली रेट आशिल्ली ती तांकां कळटा आनी जेन्ना तांचो बजेट घरा कडेन ते सेविंग हालता वयर पावता पळय त्या पोट तिडकेन सांगता तुका प्रमोद लेडीज वुमन हॅव कम आउट. आय टेक अनदर 1 minute. It's a vote for frustration. It is ladies have come out in protest बिकॉज हालींच तेणी कितें केलें डिमॉनिटायझेशन म्हणून कितें केलें आनी डिमॉनिटायझेशन केलें बायलांचें तुका खबर आसा खंयची बायल आसता पळय ती एक सेव्हिंग गोवा कडल्यान लिपोवन एक सेव्हिंग म्हणून दवरता. तें सेव्हिंग आयज ह्या भाजपा सरकारान एक्सपोज केल्लें आसा. एक घो आसता बेबदो आसता ओर थोडे घो आसता फॉल्गां मारपाचे आसता त्यो बायल्यो सेव्हिंग करता केन्ना एक सिकपण येतलें ओ कितें सेव्हिंग आसता त्यांनी तांकां एक्सपोज केलां. आनी सेकंडली थोड्या बायलां कडेन बँक बॅलन्स आसना तांकां आयज तेणी उदार केलां. एक्सपोज म्हणल्यार गोवाकनी तांकां सांगपाक पडलें गोवानी ते पयशे गेले थोड्या कडेन कितें गो कामाक वता बायलांकनी बँकाक उबे रावपा पडटालें. सकाळीं भुरग्यांक स्कुलाक पावून हांवें पळयलां म्हाका खबर ना तें भोंवलां जाल्यार आमी भोंवल्या आमी भोंवता आमी पदयात्रा ladies have gone outside the banks stood there for hours and then what they get 2000 rupees where the shopkeeper is not giving change. नुस्तेकारां सांगताले 2,000 नुस्तें घे नाल्यार हे घेनाका. शॉपकीपर्स लुटला आयनी म्हूण त्यो बायल्यो आयज भायर सरल्या प्रोटेस्ट. ओके तिनी आर्ग्युमेंट आयले हांवें मुद्दाम तुमकां एंडाक दवरले बिकॉज यू ऑलरेडी एड्रेस्ड अ प्रेस कॉन्फरन्स यू पुट फोर्थ युअर पॉइंट्स. येस तुमकां कितें दिसता फक्त स्किमी खातीर बायलांनी भायर सरून तुमकां मत मारलां दॅट इज द वन आस्पेक्ट ऑफ युअर प्रेस कॉन्फरन्स. बट what is it? Why BJP? Why do you think they have voted for BJP? See, with respect to this, first, as Mrs. Coutinho has said, I would first of all like to, as my press conference also mentioned it, म्हाका पयल्यान पयली कॉंग्रॅच्युलेट करपा दिसता प्रत्येक बायलेक प्रत्येक युवतीक जेणी भायर सरून हांगासर वोटिंग केल्लें आसा. एंड जसो हांवें मेन्शन केल्लेलें आसा म्हजो ठाम विश्वास आसा की हे सगळे भारतीय जनता पार्टी खातीर आसा. हांव एक बारीकसो रिव्ह्यू घेता हांगासर 2002च्या इलेक्शना पासून 2017चे इलेक्शन जेन्ना 2002 आमी पळयलें देर वॉज 67.61% ऑफ द वुमन हू हॅड वोटेड. आमी 2007 वचया 70.30% ऑफ वुमन हॅव वोटेड. Of the total women population. Yes, of the total women population we have 70.30%. Now this has happened in 2007. 2012 आमचो मॅनिफेस्टो जर आमी पळयलो आणि ताच्या उपरांत जे आमी जर रिएक्शन पळयले इन द वुमन वोटिंग इट हॅज कम टू 84.57% and 2017 election it is again close to it. It is again 83.73%. Now when we talk about इतले सगळे percentage of women are coming out and they are voting, there are few components which are responsible for it. एक हांव म्हणटा जो इनबिल्ड म्हाका दिसता की हांवें वोट करपाक जाय. दुसरो
जो अवेअरनेस क्रिएट जाता तो हांगासर अवेअरनेसा खातीर हांव अगेन इलेक्शन कमिशनाचे कॉंग्रॅच्युलेट करपाक सोदता. त्याच बरोबर हे अवेअरनेस क्रिएट करपा खातीर खंयसर तरी पार्टी स्ट्रक्चर हो सामको मस्ट आसता आनी म्हाका दिसता तो वर्क फोर्स गरजेचो आसा. हांव एक महिला मोर्चा अध्यक्ष म्हटल्या कारणान हांव एक सरळ सांगपाक सोदता की हांगासर फक्त 2017च्याच इलेक्शनांनी न्ही पण हाच्या पयलीं सुद्दां जेन्ना आमचो महिला मोर्चा म्हणून काम केल्लो आमच्यो महिला मोर्चाच्यो कार्यकर्त्यो इतल्यो सक्षम आसा की प्रत्येक वोटरां मेरेन ती पावल्ली आसा. आयज आमी म्हणटा पुरुष कार्यकर्ते जशें काम करता ताचे पेक्षा कितलेशेच अधिक पटीन म्हणटा तशें आमच्या महिला मोर्चानूय काम केल्लेलें आसा. अशें न्ही की फक्त स्किमी दिल्यो आनी त्या स्किमी करच्या पुरत्योच आमी तांचे कडेन पावल्ली आसा पण इतर कार्यक्रम घेवन किंवा त्यांची मनां जाणून घेवपा खातीर सुद्दां आमी तांचे कडेन पावल्ली आसा. हांव खास करून हांगासर आनीक एक थोडे तुमचे कडेन मांडपाक सोदतां. जशें आप कॅन्डिडेटान म्हटलें की बाय सिसील रॉड्रिक्स हांच्यांनी मेन्शन केलें दॅट तांच्या पार्टीन 5 हांगासर तांकां कॅन्डिडेचर दिल्लेले आसा बट शी सेड लायक शी वॉज अफ्रेड शी वॉज फायंडींग इट इनसेक्युअर अँड शी हॅड अ डिफिकल्टी आय डू नॉट नो वाय. म्हाका दिसता हांगासर खंयसर तरी तिणें म्हटलेले त्यांनी खंय तरी मेन्शन केलेले की आमकां 5 कॅन्डिडेट दिल्ले पूण म्हाका जशी फायट मारची पडली कळ्ळें न्हू इन गेटिंग गेटिंग इन टू द होल इलेक्शन प्रोसेस. म्हाका दिसता हांगा खंयसर तरी आपल्याच पार्टी बद्दल खंय तरी नेगेटिव्ह हें आसा काय कितें ताच्या बद्दल. दुसरें तांच्यांनी सांगलें युतीच्यो स्किमी बरोबर आसा आमचे युतीचेच सरकार आशिल्लें आनी ताच्या खातीर ज्यो खंयच्यो स्किमी आयिल्ल्यो आसा ह्यो युतीच्यो स्किमी आसात ताच्या बद्दल कांयच दुबाव ना. आनी म्हाका दिसता युती आमचे खंयसर तरी 2017च्या इलेक्शनाच्या पयलीं काही जे विषय जाले त्या विशयांचेर तुटलेली आसा. सो जेन्ना आमी म्हणटा तांकांय फायदो मेळटलो हे तुमी मान्य करतात. जो आमी म्हणटा की ना जश्यो स्किमी आमकां पॉप्युलॅरिटी जी गेन केल्या पळय न्ही स्किमीन इट हॅज गॉन मोर ऑन टू द बीजेपी सायड एज कम्पेअर टू दॅट ऑफ एमजीपी बिकॉज एज सच वॉट दे हॅव शोन इज तांच्यांनी जशें मेन्शन केल्लें आपल्या उलोवपान की दॅट ढवळीकर इज टेकिंग अप द पार्टी अहेड अँड ही इज द वन म्हणजे तांच्यांनी हो पक्ष फुडें वता असो तांच्यांनी मेन्शन केल्लें आसा. पूण हांव एकूच सांगपाक सोदतां जेन्ना 3 हांचे कॅन्डिडेट जिखून येतात तेन्ना तांकां फक्त ढवळीकर बंधूंगूच मिनिस्ट्री दिवपाची अशें दिसता तांचे बरोबर लवू मामलेदारूय आशिल्लो तांकां मिनिस्ट्री कित्याक दिलें ना हाच्या बद्दल प्रश्नचिन्ह हांव निर्माण करता. कित्याक तांच्यांनी जशें मेन्शन केलें तळागळांतलो मनीस खंयसर तरी वयर सरपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता बहुजन समाजाचो इतलो विचार जेन्ना जाता तेन्ना खंयसर तरी लवू मामलेदार मंत्री जावपाक जाय आशिल्लो. आनीक एक मुद्दामून मेन्शन 2 मिनटां हांव तुमचे घेता. डिमॉनिटायझेशनाच्या बद्दल तांच्यांनी उलयलें कळ्ळें न्ही आनी तांणी सांगलें की दीस इज द वोटींग इज ऑल because of the protest frustration and protest and especially because of demonetization what she has mentioned ki हे सगळे जे तांच्यांनी सेविंग आशिल्ले ते सगळे एक्सपोज झाले. काइंडली लेट मी नो हाऊ मच अ वुमन विल सेव. Very much very much I'm saying like 50,000 ताका यूपी पंजाब गोंयाचे Mrs. Coutinho, please listen to this clear. ताका ह्यो 3 स्टेटाचे इलेक्शनाक ताका दुसऱ्यांक पंचर करून आपूण पयशे भितर घातले पळय ते म्हणून सत्तेर येवपाक लागून हे हिडन एजेंडा आशिल्लो. आता राव That means you are going to get a money game. That means you are going with a money game in all these states. तुमच्या आता स्टेटमेंट आला That means that you are totally dependent on the money game on all these 3 states. Withdrawal no limit. No withdrawal limit. Anybody can put, anybody can move. So why now after election? सांग मुगो 50 दीस तुमच्या सरकारान सांगिल्लें तशें आमकां कितें दिलां? Where is the paper? कितले मनी हाडलो? There are 3 states. Now by Sulakshana, BJP महिला president. तू म्हाका सांग तुझे कडेन स्टॅटिस्टिक्स आसा ते स्टॅटिस्टिक्स आसा ते Madam, do you have the statistics of the figures that you are having? काळो पैसो गेला हाडटा म्हणटालो न्ही खंय आसा तो काळो पैसो खंय तो It has been exposed. It has been exposed to a large extent over here in India. तुमचो लीडर रेड्डी जेटली अगो हांगा या डिमॉनिटायझेशन जाला आणि 8-10 दिसां भितर कोट्याचे पार्टी listen, you are moving out from the point. Congress You are moving out from the point. Strictly what I'm saying. See, no, Pramod, you have to listen to me this. What she has said, 50,000 to 1 lakh saving. That time it has been, and if you really read the advertisements over there, it clearly mentions over there 1.5 lakh investment. किती hesitation? Sorry, not investment. Saving जे आसा सुसेगाद वचून खंयचोय मनीस जो आसा तो डिपॉझिट करपाक सोदता. टीचर काम करता बँक बॅलन्स ना तांच्याकडे बँक कार्ड ना त्या लोकांनी I do not agree with you. No. हो हिडन एजेंडा म्हणून मोदीचो आणि बीजेपी सरकाराचो. Just tell me one thing. एक झालो डिमॉनिटायझेशनाचो भाग फ्रस्ट्रेशन प्रोटेस्ट की हय न्ही I'll go to schemes later. I'll go to the point that Cecil started with. That is why
if there is such a huge voter turnout, as far 83 plus women, इतली जर जाता जाल्यार why your party or BJP or MGP for that matter is not thinking of giving more tickets to women Who told candidates? you we are not giving? Pramod, who told you? Did the president tell you? Okay, where are the tickets? Can you show me? Those Out who of asked for 40? tickets, they have got. So Savitri women are not Kavlekar, asking for tickets. Urmila Naik, So- those who are prepared. Now see, today so I am here in the Congress- party for 20 years. So Congress, But I so thought that this is not Congress- right time. So women from the Congress party do not ज्या want tickets. बायलांनी That's why they were not given No, tickets. ज्या Is that what बायलांनी you are saying? but ज्या बायलांनी क्लेम केला पळय तांकां दिला जेणे कार्य केला पळय पक्षा खातीर तांकां दिसते आमी आम आदमी भाशेन कोणाकय हाडला आनी दिवना तिकेट What do you mean, Konak? because social work you have to do. Now you tell me. So there are no women in तांचे Congress who have done Delhi social कडून work. आयले. There are no तांचे women Delhi- in Congress who have done social work. They have Why- done, but who have claimed they have been awarded the tickets. So Who have claimed. So there are very. तू म्हाका सांग कोणे क्लेम केला So आनी there are आमी दिवना? negligible number of women Whom we have not claiming the given. tickets. On the contrary, we have given new face Savitri and we have given that Urmila Naik. Savitri Kavlekar has got the ticket because she is a woman or she is Babu Kavlekar's wife. No, Or this also is tell what me I want to clear. why has Babush's wife been given a ticket? What has she Babushi's done? wife is a Why sitting Jennifer? MLA. Why has She Jennifer has been got- given? You she tell is me a why MLA. Jennifer has been No. given. What are the criteria? What is the Pratima? What are the criteria? criteria? If you are saying social Babu's service, wife- if you have said social service, what has she done in this She has whole- worked with her husband when he was MLA. She Sorry, has done what has work she there. done So for- Savitri She has worked Kavlekar there. has worked And with her husband. Savitri Kavlekar. So that where is Babuchi the wife- woman Babuchi candidate who wife has Magir. independently Now, now. created her own space? Can I speak? She has to have her own Can I speak? identity. Okay, I'll tell you. Babu's wife. Babu's wife 3 years back. She came to the Congress party. She became the South District Mahila President. Correct. आणि Pratima, तिने that is काम not my केले point. आंदोलन Pratima, करून my दाखवले point आणि तिचं is, interest do तिने you केलं. have to? My point is to get a ticket or to be a leader. Is it a requirement that your husband should be a MLA or a minister? So, but they Just have got get the tickets that they you have have got given on their your own husbands are criteria. MLAs or Like that I can ministers. say Suletna's husband is MLA. Correct, I also And know, they I have also got- know. wait, wait. You're still And waiting they for the have right got- time. wait. You have so much of experience and you're still waiting for a right I time am to get contesting joined. future because I Why wanted to future? work for party. Okay, Why? wait. I wanted Now to tell do- me one thing. No, wait. म्हाका तुम्ही सांगात. Now both of you. तुमचे पार्टी भितर बायलांक तिकेटी इतले कमी कित्याक? जर इतलो now that's a आम्ही very पण 3 दिल्या त्यांनी पण 5 दिल्या राव. त्यांनी कितल्या दिल्या या मग आता विचार मग सांगा. आमच्या पार्टीन कोणी मागला त्याला तिकीट दिले आम्ही आमच्या Now, पार्टीन this is महिला- great, महिला best कोणी explanation. महिला कोणीच येऊन एक आमच्या सुमन तुम्ही सुमन तुम्ही शर्मा म्हणतात की बायलो तिकेटी मागपाकच आयला ना. सुमन शर्मा एक आयली तिका आम्ही दिली हा. मागल्या तांकां दिल्या. मागल्या तांका दिल्या So, आणि ना, बायलांनी म्हणू तिकीटी ना. मागल्योत ना? ना मागल्यो ना कोणी स्वतः हांवें सुद्धा मागू ना ओके सो आम्ही ताका लागून सुद्धा मला मागू दिवपाचो ना. प्रश्नच आहे ना. ना दिस इज अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन आय गो टू सिसिल इन द एंड व्हॉट इज दिस आता काँग्रेसय म्हणटा तांकां मागला आम्ही पण तांकां तीन दिल्यो दिल्या ना एक new स्टॅटिस्टिक्स face मागीर दिल्या. या एक new face दिल्या. स्टॅटिस्टिक्स मागीर या ह्यो स्टेटमेंट तांणी क्लेम केल्यो तांकां दिल्या म्हणून दिल्या. ती म्हणटा तांणी क्लेम केल्यो तांकां दिल्या म्हणून तुम्ही तेच म्हणटात See, when it comes to woman empowerment or giving a ticket to a lady, let's talk on a equal grounds first of all. Barabar. When it comes to a candidature, why again do we again go to distinguish between a male and a female? Because when it goes to a candidature, I suppose the most important factor which takes over there is the winnability factor. Okay. Okay. So with respect to that, what meaning I suppose it's only that Madam Alina Saldana was given a ticket Now that is on not, basis of husband- that. That is not Correct, husband's- so I'm saying that both of And your why there are no other your ladies? criteria are same. That's what No, I'm saying. that's what. Okay. See, listen, but that only let's only not face- take Wait, this wait, as wait, the Pratima, end one of minute. everything. Let's not take this as the end of everything. Okay. Because we have future days, and certainly I suppose women themselves will come up demanding for a ticket, and I suppose that day the party has to give the ticket Okay, to a now this woman. is very interesting, Cecil. All three of them are claiming that whoever claimed the ticket was given the ticket. How are you looking at it? You had claimed the ticket? No. Then, so what was the equation in your party? Now tell. Okay, it what was was- the equation in your party? Okay, I joined Aam Aadmi Party as a volunteer, not to become a candidate. And it was almost a year back. I joined in February 2016 just to get a feel about how I can give my time to the community. And I think so, politics is the only way where you can give in time for a better cause. I look at it as social service, not as like Then why you politics have and not government. started Wait, One Pratima, let her finish One now. second. Yeah. One second. I did my bit of the dancing career and whatever because I'm a mother. I sacrificed a lot and took decisions in my life accordingly. also mother of two Wait, One wait, second, Pratima, let her one finish. second. You have your own criteria. My lifestyle is different. Your lifestyle and your upbringing is different. So the thing is that I join as to what? And there's no time limit and age limit when you want to join. When you feel like it,
you will give in your time. So that's when So I was it a decided. conscious decision within your party to give 5 tickets to the women? No. No, it You just again went happened. with the. I just went to do my bit of my So community. your party also went with the best possible option. Yes. Not as a male or a female, No, man or a woman. no. Okay, now this is very. And also one more thing, Pramod, Yeah. before I could end this, it was we had an internal ballot system where we had to nominate, and my name had come up as a nomination among the volunteers itself, and then the volunteers elected me as a candidate, and they asked me, sir, would you be willing? I said, if you all have faith in me, I said, I don't mind giving it a ना try. मग प्रतिमा म्हाका एक गजाल सांग, तुम्ही चारही जाण म्हणतात की चल बायलांक फुडें काडया, इतली टिकेट्स दिवया, इतली तांकां स्पेस दिवया, इतली तांकां रिप्रेझेंटेशन दिवया, अशी तुम्ही चारही जाण सांगतात की तुमचे चारही पक्ष चिंतना. क्लेम जर आयली जाल्यार मागीर पळोवया, देर इज नॉट अ कॉन्शियस एफर्ट फ्रॉम द पार्टी to give more representation to the women. This is what all four of you are agreeing. लेट मी टेल यू ऑल हय. हांगा हे आणि तीन तांचेर पक्ष उलयनाका, बसल्या. हांव काँग्रेसीचेर तीन उलोवंक पक्ष ना. बसल्या हे हय. आमचे काँग्रेस सरकारान हय. पॉइंट हे आमच्या काँग्रेस सरकारान 33% रिझर्वेशन रायट हाडिल्लो म्हणून बायलो आयज पंचायती म्युन्सिपालिटी आणि असेंब्लीत पण बसपाक तुम्ही असेंब्ली पावल्या. म्हणटा क्लेम केला दिवया म्हण. सो यू ऑल क्लेम काम केल्या पळय हांव आता 20 Assembly वर्सां 33% आसपास जाय काय नाका. 20 years हांवें कार्य I am केला very clear. यू But एडमिट correct प्रतिमा, असेंब्ली If I have not- असेंब्ली भितर 33% रिझर्वेशन असपाक जाय काय नाका, काय असेंब्ली भितर कोण क्लेम करता का पळोवया. व्हॉट तू इज म्हाका युअर पॉइंट एक ऑफ बायलेक सांग, व्हॉट ticket इज मागितली युअर आमी पॉइंट दिवना. ऑफ व्यू. एक बायल आमचे- 33% असपाक जाय काय नाका, आय विल टेक ऑल ऑफ यू ऑन. Yes, 33%. We only had introduced it. Okay. It is because of Rajiv Gandhi, all got. So, तुम्ही पुढे जर- तांच्या that- पक्षान बायलो आयज एमएलए जाल्यार तेणी आमकां थँकफूल आसूंक जाय. ओके देन मागे आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क एवरीबडी, तुमकां कितें दिसता 33% रिझर्वेशन बायलांक असेंब्ली भितर आसपाक जाय? बिकॉज एज पर युअर ओन स्टेटमेंट 33% बायलो क्लेमूच करना टिकेटी. सो जेन्ना क्लेमूच करना, फाल्यां कोणा ओडून ताडून हाडून आमदार नाल्यार उमेदवार करचे पडटले. ओके, सो इज दॅट द वे? व्हेरी फ्रँकली सांगा. ना म्हाका दिसना की ओडून ताणून हाडून म्हाका दिसता दॅट पर्सन विल बिकम विल बी अ Bad व्हेरी MLA. गुड कॅन्डिडेट अशें म्हाका दिसना. कित्याक मागीर ते कशें आसा इन एज वी कॅन सी इन सम ऑफ द पंचायत्स ऑल्सो लायक अ वुमन कॅन्डिडेट इज देर, पण सगळें काम जें आसा पळय न्ही खंयसर तरी गो करता किंवा कावन्सिलान सुद्दां आमी तशेंच पळयल्लें आसा. म्हाका दिसता तेन्ना जेन्ना बायल खरें सक्षम जातली आनी खरें Yeah, स्वताचें reservation डिसिजन is not the घेतलें solution. रिझर्वेशन हांव तुमकां सांगता हें जर आमकां मोबिलायझेशन जर करपाक जाय रिझर्वेशन इज मस्ट. कित्याक जाल्यार ना जाल्यार हांव तुमकां सांगता कोणूच अशें भायर सरून येवची ना. बिकॉज आय अग्री टू इट की रिझर्वेशन इज मस्ट अँड वी डिमांड 33% रिझर्वेशन हॅज टू बी देर. ना हांव कित्याक विचारता, कारण तुम्हीच म्हणटात की क्लेमूच कोण करना, हार्डली 2 जाण किंवा 3 जाण क्लेम करतात म्हणून. अशी जर परिस्थिती आसा 33% म्हळ्यार कितले जाले? 33% म्हळ्यार 13 उमेदवार जाले. सो हांगा 3 मेळना म्हणटा तुमी, 13 खंयच्यान दिवपाचे? वेदर दॅट रिझर्वेशन इज अ प्रॅक्टिकल डिमांड ऑर तुमी म्हणटा तशें फाल्यां समाज जसो मुखार वतलो आपुणशे तुगेले कॅन्डिडेट तयार फुडें जातले वतले. तेन्ना पळोवया. रिझर्वेशन करून ओडून ताणून उमेदवार तयार करपा नाका. व्हॉट इज युअर पॉइंट ऑफ व्यू? बरोबर आसा ते. गरज ना रिझर्वेशनाची. पण आपल्या स्वतः आसपाक जाय न्ही. गरज आसा. गरज आसा, रिझर्वेशन गरज आसा, हे कशें दोन्ही? गरज आसा. हय. पण कितें आसा आमीच फुडें सरपा जाय बायलांनी. आतां एक झेडपी मेंबर म्हाज्या मनान जालें एक राजकारणात उतरपाची. हा. राजकारणात उतरपाचें हांव एक इलेक्शनाक उबें रावल्या नंतर जनतेन म्हाजें काम पळोवन म्हाका निवडूनय दिलें. म्हाका काम करपाची आवड आसा त्या हितून दिलें आनी आतां जनतेचे म्हाजी अपेक्षा म्हाजे कडसून कितें तरी बरें काम जावचें म्हणून. तशें बाकीच्याय बायलांनी विचार करून फुडें सरपाक जाय. हांव स्वताचो तूं उबें राहा हांव उबें राहा हें म्हणप ना. तेणें स्वता म्हणून आपूण येवपाक Okay. Reservation, you think that reservation should be there, or it should be a natural process where women will come forward and then the party can give It them? should be there because it will also encourage the party to get women on board. Because there are so many women who have made a name for themselves, made a name for Goa, whether it's sports people, whether it's like women like me also who has done some platform where we've got our Goa's name high. So women like us should be given an opportunity saying that would you like to be part of it, because we should be encouraged in the end, because in the end only like now see she's been here for 22 years but yet she's not asked for it, nor that the party has asked her, would you like to stand as a thing. So anyway, so that is one part of it, whether she agrees or not. But we as women around has established in a lot of fields. So there should be an initiative first. Yes, even the party should take an initiative saying that, you know what, I think so this woman has done Okay. something, let's approach her. This actually Let- reservation will be a very good mediation. कित्याक सांग पळय ते जेन्ना जातले पळय न्ही खंयसर तरी जशें म्हणलें तांच्यांनी पार्टी थिंक करतली की हय ही 33% महिलाच्या Very एक true. लास्ट मुद्दम, हुएवर डज द स्कीम, खंयचेय सरकार आसूं कोणी आसूं कितें आसूं, तुमकां खरेंच दिसता की स्किमीक लागून
बायलो मत मारतात No. म्हणून लेट इट बी काँग्रेस और बीजेपी हा इरिस्पेक्ट काँग्रेसीनी बायलां खातीर स्किमी केल्ल्यो बीजेपीनी केल्ल्यो स्कीम हाऊ स्ट्रॉंग इज दॅट स्कीम इज अ क्रायटेरिया फॉर टू गेट वोट्स ऑफ विमेन ह्या स्किमीचे ह्या स्किमीनी कोणाची स्किमी म्हणटा विच स्कीम आय एम टेलिंग यू ह्या स्किमीचेर म्हणल्यार गृह आधार एक स्कीम आसा हय ओके थंय एक बायलेक 1200 मेळटा 1200 मेळटा पूण तेणी कितें केलां जाणा It's कितें मेळटा 1500. ओके चल 1500 300 आनी एक्स्ट्रा तांचेर उलयनाका स्किमीक लागून मत मारतले पांचपान राव हय. पूण ते 1500 ह्या सायडीन दिवन 5000 असे काडिल्ले आसा ते बायलांक तो वेगळो जालो. सगळे Pramod, I will point, just like Pratima. to mention, Pramod, I will just like Yeah. to mention over here, the same scheme what she is talking about, I think she has to refer to her manifesto, which is saying that, we will give how much No. they are saying Correct, that they are correct, correct. I'm- no, no, आम्ही Pratima, लोकांना Pratima. लिंक काढताना No, my point is same. तुम्ही लोकांक रडयता 1200 दिवन 5000 करता No, आम्ही from where we 5000 are going to दिले. No, generate this म्हाका- 5,000 rupees? म्हाका- Because म्हाका- just like to mention जो- What you will have done this? No, प्रतिमा म्हजो पॉइंट सेम आसा की कोणी आसूं वेदर इट इज काँग्रेस वेदर इट इज बीजेपी वेदर इट इज एमजेपी वेदर इट इज आम आदमी Scheme ते पार्टी कोणा बापायचे बापायचे. ऑल ऑफ यू हॅव पुट इन युअर मॅनिफेस्टो आम्ही 1,500ची 3,000 करतले 3,000ची 5,000 करतले Yeah, yeah. सो ऑल ऑफ यू आर स्ट्रेसिंग अपॉन स्कीम्स कित्याक? अँड बेसिकली दो स्कीम्स द बेनिफिशरीज आर विमेन Yeah. Yes. डू यू थिंक सिसिल दॅट बिकॉज ऑफ दी स्कीम्स आणि तुम्ही ते गाजर दाखयले कॅरट दाखयले म्हणून इज दॅट द क्रायटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच विमेन विल वोट It depends on every voter. Every voter thinks differently. So this is one way of getting the people on board. Also another way to give them a benefit because there are a lot of these housewives, especially in the low income where they don't get benefit. And if there is some substantial help that they get, they will look forward to it. And they're looking forward So that it a makes government difference. will, yeah, it makes a difference on people. म्हाका सांगात कितलो फरक पडटा जेन्ना तुम्ही सांगतात की आम्ही इतली स्कीम दितले 5,000 दितले 3,000 दितले 1,500 दितले कितें आसतो अमाउंट कितली बायलो पॉझिटिव्हली ह्या गजाली कडेन पळोवन मतदान करतात स्किमीक लागून कोणूच वोट करिना कित्याक लागून करतात बायलांची मागीर क्रायटेरिया कितें आता आजकाल पण सगळी बायलां शिकेल्ली आसा पयलीं आधी कितें आसली जाणपड आशिल्ली लोक बायलांक काय कळना नासलेले सगळी बायलां प्रत्येक फिल्डान वावुरतात कोण पंच सरपंच झडपी अशे प्रत्येक फिल्डान आसा आनी प्रत्येकाक विचार करपाची पद्दत प्रत्येकाची वेगळी आसा प्रत्येका दिसा काँग्रेस सरकार येयलो बीजेपी सरकार येयलो आता आमी तिसरो सरकार हाडून पळय बदल करून तुम्ही म्हणटा की स्किमीच्या अशें आसा. भायर वचून विचार करून मतदान करतात हय. फक्त स्किमी दिता म्हणून स्किमी न्ही. दिता म्हणून न्ही प्रत्येकाक एक फ्रीडम म्हणटा ते प्रत्येकाक आसा प्रत्येक विचार करपाची प्रत्येकान आता विचार केला बीजेपीक आमी हाडून पळयलो काँग्रेसीक आमी हाडून आता एमजीक हाडून पळय ज्या फायनल म्हाका भाऊ सांग No. व्हॉट इज द क्रायटेरिया फॉर Pramod, you're not listening to आय विल me. कम टू यू इन द एंड स्किमाचेर हय स्किमाचेर वेदर अरे पळय त्या आम्ही स्किमा दिल्ली काँग्रेस हय, पण ताका लागून मतं पडटात. पूण एक सांगता तुका स्किमाक लागून कित्याक रे तांचेच पयशे मरे ते लोकांचे बरें, पैसे okay. आमचे पैसे ते बरें BJP चे. ओके फायनल तांकां दिता ते. फायनल म्हाका एक गजाल सांगात यू हॅव ऑल्सो सेड इट ओपनली नाव वी डीड सो मेनी थिंग्स फॉर विमेन दॅट्स वाय दे विल कम बॅक अँड Yes. सपोर्ट But it's not their money. ओके There is agreed लोकांचे agreed tax, money okay tax. so do you seriously believe कारण तांचे मॅनिफेस्टो पळयात तांचो मॅनिफेस्टो पळयात सगळी स्किमी दिता म्हणटा बरोबर. कितलो फरक पडटा स्किमीक लागून कितली मतं पडटा First of all, let us make a generalization Right. that yes, these particular schemes are making a difference, and therefore in everyone's manifesto it is there. Going to AAP, they have distributed even the cards. Okay, I think complaint has been made. Right. They say AAP Samajik Suraksha Yojana. Right. I suppose to laugh on that. I suppose what they have No, so done तुम्ही is म्हणटा की- AAP Ladli Lakshmi. They have not even changed the names of the scheme. So तुम्ही AAP Lad जो Lakshmi. जी पार्टी मॅक्झिमम स्किमी दिता No. ताचे खातीर बायलो Let मतदान me करपाक complete. शकता Let me complete this. Right. Okay, AAP Ladli Lakshmi scheme, AAP Gruha Aadhar Yojana, and every amount they are doubling. Right. That means yes, they are agreeing to it. That these kind of social security schemes are going to benefit, meaning they are going to get the voters based on these schemes. When it come to Congress, yes, they are again kind of they Correct. have on their own because they are not going to form the government as such. But they Stop have dreaming, stop increased dreaming. Okay. as such. Let They her are finish. saying. Let her finish. Let her BJP is finish. gone home. No, not at all. Not at all. Let her When finish, they let her say finish, these let her things, finish. it's with the confidence. कितने confidence? It's तू confidence 5,000 that they are तू saying बोला. on the Let her Guru finish. She did not Aadhar. disturb you, no. No, not at She all. did not No. disturb you, आम्ही no. काम केलं See, conscious listen. पासून Pratima, she did not disturb you. You don't Listen. disturb her. You can't be so confident. No, every time She you did go not to disturb you. You don't interrupt. disturb her. BJP Okay. करा. Please, Okay. please Yeah, party don't go BJP to करा. interrupt. Okay. What is the Okay. point? Point Kara. is No, the point is again, as Yeah. she is saying, see, initially her statement was that Right. the schemes are going to benefit us also because Yeah. it was a coalition So you are saying government. it's a Okay? general agreement of every Yes, party it is. that with schemes
you can get votes. Listen. When it comes to women, when we talk about the women empowerment, there are two factors associated with it. One is a social this, and the other one is economical. So this is the Now, economic how aspect. many percentage of people? No, ultimately, when it comes to economical development, it is associated with the social development. Okay, मुझे टाइम सारखं संपला. मुझा टाइम सारखं संपला. I will not allow you. My time is completely over. Once minute, No. you can't do this. No. What are you doing? I gave you enough time to This talk. is like what they are doing, you know. Yeah. तुम्ही मग teach them to do fishing. So Okay. त्या हाडून दिली म्हणून जायना. वुमन एम्पावरमेंट करता जाल्यार तुम्ही तुम्ही कित्याक स्किमी दिता गो? बायलांक तुम्ही आम्ही कितें केले पळय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इंट्रोड्यूस केले तुमचं बायलांक manifesto शिकयले पळय. आणि तुमचं बायलांक आम्ही manifesto पोटान सांगा. घातले. Can you name a scheme which you have introduced for self-help groups? Can you name a scheme? Can you name a scheme which you have done for the self-help groups? पेन्शन स्कीम कोणी केली गो? Fatima, Pension my scheme कोणी time केली? We is have now- done the scheme. No. My time is now completely Because over. I thought you No, were bribing people. I- No, not at all. I No, suppose that's why. No, Pramod. I suppose we need to get this point clear. When she has spoken about No, her demonetization, manifesto no. What she has said about demonetization is that we have only two states are clear with the elections. That's Punjab and Goa. Okay, there are yet three No, states to my go point about is the this. elections. What kind of a things that you No, are saying? no. Yes, we are claiming we are coming up with the government. No, my We point- are coming up with the government in 2017, and we are Fatima, assuring my it. point is Yes, very they simple. are with us. Stop dreaming. Okay, no. मुझे 11 तारखेक कळटलें. I think that is the right thing. म्हणता बीजेपी आहे ना I see. एनसीपी म्हणता I think- Not with us. No, नो Okay, 11 तारखेक कळटलें. When she is saying that our government is not, neither she is saying Okay, that your 11 government is तारखेक coming. कळटलें is the best thing. But कळटलें. म्हाका एक गजाल सामकी हांगा एक जाणवता. Whatever they must have said, तो सीएम the manifesto, the manifesto. तुम्ही बायलांचे पॅनल No, my- तो सीएम आमचे कॉन्ट्रॅक्ट टिचरांक भायर उडयले तेन्ना No. टिचरांक सांगता तो अगो तुम्ही गाडी Please do जातली not get into- No, let us not get into individual issues. I You condemn. are deviating This is the from the proper point. forum. You The are CM deviating. Parsekar has You no are respect for the clearly woman of deviating. Goa. from the point. My point is easy. Respect for women. प्रतिमा माय थिंग इज व्हेरी सिंपल. प्रत्येकाच्या मॅनिफेस्टो भितर स्किमी आसात आणि हांगा प्रत्येक कॅन्डिडेट आणि प्रत्येक विमन लिडर एग्री करता की ताका लागून मतं मेळपाक शकतात. ताजे खातीर बायलां भायर सरिल्लीं काय तुम्ही सांगता तशें बायलांनी स्किमीच्या भायर वचून हाज्या भायर वचून सारासार विचार तिडकेर vote मारला, ओके नाका म्हणून. कित्याचेर People were fed up. ओके कित्याचेर मत मारला हें 11 तारखेक People कळटलें. are with the stable Okay. government and hence they are with BJP. बीजेपी गेली घरा ओके हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता आनी कंक्लुडींग करपाक सुद्दां गरज ना. टायम सारको सोंपलो. तुमी आयली इतली बरी बरी मतां मारली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात फुडें. नमस्कार.